आमकां सुद्दां खूब वायट दिसता आयज मुख्यमंत्र्याचेर टिका करपाक, कारण तो ते वैयक्तीक तेचे काय आसना थंयसर। मुख्यमंत्री म्हणजे गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आनी मंत्री म्हणजे गोंय राज्याचे मंत्री। घटनेन विरोधान जे कितें पळय आहा म्हणजे जर सरकार बरोबर चलना जाल्यार ते दाखोवपाचें काम नागरीक किंवा वेगवेगळ्या पदांचेर विरोधी पक्ष नेते आसात किंवा विरोधातले आमदार आसात किंवा एक्टिविस्ट आसात, हेंचें काम ते दाखोवपाचें सरकाराक। पुणून टिका सुद्दां करतना खंय तरी आमकांय मर्यादा आसता। पुणून ज्या तरेन पळय जे सरकार आयज चलता प्रमोद सावंताचें, हितून जी भाशा जी आहा टिका करपाची ती खंय तरी सोपात येयल्या कशें दिसता। पुणून सरकाराक जाग येना हेचें दुर्दैव हांगासर परत परत पळोवपाक मेळटा। आतां हांव जे उलयता ते संदर्भ जर घेतलो कोलांतेचो जाल्यार काही दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो की खाजगी बसी ज्यो आहा गोंय राज्यान ह्यो सरकार आपले अंडर घेतले म्हणून, आनी तेचोच मंत्री त्याच्या कुशीक बसता आनी 1000 टॅक्सी वाडटलो किंवा 2000 टॅक्सी वाडटलो हे स्टेटमेंट करता। म्हणजे एका वाटेन खंय तरी मुख्यमंत्री खाजगी जे वाहतुकीन आहा ते आपले अंडर म्हणजे सरकारचे अंडर घेतलो अशें ताका म्हणपाक जाय, आनी दुसरे वाटेन जो मंत्री आहा तो खाजगी व्यवसाय प्रमोट करतलो अशा रितीन स्टेटमेंट। म्हणजे दोनूय स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी। म्हणजे सरकार चलता कोणाच्या हेचेर म्हणजे कोणाच्या बरवाजाचेर आनी खंयच्या कायद्यांचेर चलता किंवा खंयच्या घटनेचेर चलता हें हांगासर कळपाक आयज मार्क उरलो ना। आतां जेन्ना पयर मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटा की खाजगी बसी घेतलो म्हणून, मागीर प्रायवेट टॅक्सी ज्यो आहा ह्यो आतां आजून पर्यंत आमच्या म्हायती प्रमाणे टॅक्सी ज्यो एंगेज करताले ती GTDC एंगेज करताले, पण GTDCच्या अंडर टॅक्सी घेवप आनी सरकारी जी खातीं पळय आहा त्या खात्यांक ह्यो टॅक्सी दिल्यो वयताल्यो आनी 50,000 टॅक्सीवाल्याक म्हयन्याक तेचे दिले वयताले भाडे म्हणून भाड्याच्या स्वरुपान। पूण आतां खंय तरी काल मुख्यमंत्र्यान नवो स्टेटमेंट केलो की आतां ते GTDCंतल्यान घेतले हे कदंबातल्यान घेतले म्हणून। पण पळोवंक गेल्यार खंय तरी म्हणजे सरकाराची जी कॉर्पोरेशन आहा आनी सरकार आहा हेच्या भितर खंय ताळमेळ ना। जे कदंबा महामंडळ डबघाई चेला, ज्या महामंडळान स्वताच्यो बसी ना, ज्या महामंडळान स्वताच चेअरमॅन मान्य करता, मिडिया मुखार जाहीरपणान सांगता की आमचे कडेन जी 10 वर्सां 15 वर्सां जाल्ल्यो बसी आमकां रस्त्यार चलोवच्यो पडटा, आयज बसी हाडपाची ताकद ना, ऐपत ना महामंडळा कडेन। तर अशा रितीन सरकार त्या महामंडळाचेर विश्वास दवरून आनी कितें साध्य करपाक सोदता हे खंय तरी खंयचो ताळमेळ बसना हेचो। आनी इतली वर्सां पोर्तुगीज टायमा पासून आमी खाजगी वेवसायान आमच्या हो आज्या पणज्यांचो धंदो, मागीर तो बापायन कडेन आमच्या येयलो, बापायन कडेन आमी करता तो धंदो, एम्प्लॉयमेंट आमी जनरेट करता, लोकांकूय करता आनी स्वताक लागूनय आमी करता। सरकारा कडेन नोकरी मागना, स्वता ह्या वेवसायान येवन आमच्या स्वताच्या हमीचेर आमी बँकेन कर्ज घेता, कोणाच्या हातीपांया पडून शिवॉर्टी दिवन चेक मागले चेक बँकेक दिता स्वताचे। चेक बाउन्सिंगाचे कितल्योच केसी बसकारांचेर चालू आहा। हांव स्वता सुद्दां आमी विक्टिमा ह्या हेचो म्हणजे कोविडांतल्या काळान जी बसकारांची परिस्थिती खालावल्या तिचेर विचार करचो जाणून सरकारान 5 मे 2020 ह्या दिसा लास्ट मिटींग ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट मिनिस्टरान जी घेतलेली बसकारां वांगडा त्याच्या उपरांत 20तल्यान आयज आमी 23 येयल्या आनी एक मिटींग सरकाराक घेवपाची ऐपत ना। म्हणून स्टेटमेंट जे काडले वयता जशें की कितें उलोवन सगळ्या बसकारां वांगडा आपणीन फायनल केला काय म्हणून असो प्रश्न हांगासर पडटा। आनी आयज कितें जालां सगळे आमचे बसकार सुद्दां जे आहा हे थट्टा मारपाक लागल्या मुख्यमंत्र्याची की तो टायमपास करता म्हणून खंय तरी। म्हणून अशा रितीन दुर्दैवीपणान मुख्यमंत्र्याचेरूच जर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाले जाल्यार राज्य कशें चलतलें फुडें असो प्रश्न जाता। आतां कितल्योश्योच आतां युवक जे ह्या धंद्यांनी येवन वेगवेगळे धंदे वॉटर स्पोर्ट्साचे आसात किंवा शेकाचे बिझनेस आसात किंवा टॅक्सी वेवसाय, बसीचो वेवसाय लाखांनी हांगासर इन्वेस्ट करून आयज नवी बस जर हाडटाली 30-35 लाखां पर्यंत पावली। आयज जी चसी 9 लाखां पयलीं मेळटाली ती आयज 21-22 लाख चसीची रेट जाली। आयज जी बस पयलीं 2-3 लाखांनी बांदून मेळटाली ती बस आयज जवळ जवळ 15-16 लाख बॉडी बिल्डिंगाक वयता। जवळ जवळ 35-40 लाखाक बसीचो रेट पावता आनी हो इतलो मोठ्या प्रमाणान वेवसायान येवन आयज लोकांनी शेवटी पोवप कोणा कडेन जेन्ना वेवसाय करपाची। आयज मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटा
खंय तरी हेंच्यांनी एक सिरियसनेस दवरूंक जाय, बोलणी करपाक जाय. आयज तेचे मुन्या कितें कदंबाच्या अंडर येयले जाल्यार खंय सगळी बरी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव जातलो. मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदता किंवा खाजगी ट्रान्सपोर्ट पळय आहा गोंयान, हेका लागून लोकांनी खुबश्या लोकांनी आयज सूख भोगले हांगासर. कारण ह्या खाजगी वेवसायाचेरूच ट्रान्सपोर्टाचेरूच लोक सगळे डिपेंड आसलेले. आनी मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदता की कदंबा जे आहा हे वारंवार तुमचे आहा पळय ते येयल्लेले दिसा खंयचे तेंचे कडेन गाडयो आसना, खंयचे येयल्लेले दिसा लॉसान. आयज कदंबा लॉसान वचपाचें कारण कितें? इतले तेंच्या हातीन तुमी काडून दिला. प्रत्येक बस स्टँडाचेर शॉपां तेंच्या हातीन काडून दिल्या, तेचे ते रेंट कलेक्ट करता. मागीर पार्किंग लॉट जे आहा ते तेंच्या हातीन काडून दिल्या, थंय ते पार्किंग कलेक्ट करता. मागीर बाकीचे जे सगळे वेवसाय पळय आहा ते सगळे तुमी बस स्टँडान वयले काडून कदंबाच्या हातीन दिल्या. थंय ते आपलो सुरळीतपणान सगळे कलेक्शन जे आहा ते करता. पूण तरी आसतना कदंबा लॉसान. हेचें संशोधन तुमी केन्ना केलां काय म्हणून आमी 2 वर्सां पयलीं कदंबा चलोवपाक मागलेले, ते सरकार दिना. हांव आयजूय परत सांगता हांगासर की 6 म्हयन्या भितर कदंबा कॉर्पोरेशन आमी तुमकां प्रॉफिटान हाडून दाखयता. फक्त ते चलोवपाक दिवचे आनी बोलणी सरकारान आमचे कडेन करचे आनी ते चलोवपाक दिवचे. आनी दुसरो टॅक्सीवाल्यांच्या संदर्भात 1000 टॅक्सी दिता. पयर 55 टॅक्सी दिता म्हणून स्टेटमेंट काडलो. तर मुख्यमंत्री आमकां सोदचें पडलें पेडण्यान की 55 कोण काय म्हणून. अजूनय गांवाना इतले दीस जाले तरी. पूण अशें स्टेटमेंट काडून भ्रमनिरास करता. हांवें सांगलेलें पेडण्याच्या प्रेस कॉन्फरन्सान टॅक्सी जर दिवपाची आहा फुकट जाल्यार आयज ते लँड लुजर थंयसर कितलेच लोक तळमळटाय. टॅक्सी वेवसायान येता, परमिटां मागपाक भोंवता, तांकां दिया न्हू लँड. जर टॅक्सी तुमचे कडेन जर दितले तुमी जाल्यार तांकां दिवपाची. हे हेका दिल्यो तेका दिल्यो म्हणून बेश्टे अफवा उठोवन कितें मेळटा. पूण तेका लागून शेवटी आमी सरकाराक सांगपाक सोदता, खास करून मुख्यमंत्र्याक आनी जे मंत्री मोविन गुदिनो आहा पळय हांकां, की तुमी जबाबदार मनीस. फाटीं एका प्रेस कॉन्फरन्सान हांवें सांगलेलें 23 पब्लीक सेक्टर जे आहा, PSU जे आहा, पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग जे आहा 23 नरेंद्र मोदीन काडून प्रायवेटायजायज केले, प्रायवेट कंपनीक दिले. आनी हो पसारकार आमचो आहा मुख्यमंत्री, तो खंयच्याच रितीन तोंड घेवन उलयता म्हाका कांय कळना की अशी प्रायवेटायज घेता, हे घेता ते घेता. आतां पयर हांगा गेलो तो आमचे कर्नाटकान गेलो थंय कन्नडीन उलोवपाचो प्रयत्न केला. हांव वचोंक सोदिना हितून. पूण तरी आसतना कित्याक मुख्यमंत्री आमचो तेजी काळजी आसता आमकां, कित्याक तेका लोक आसता आनी आमकांय आसता मागीर. म्हणून तेका सांगपाक सोदता की थंय गेल्या उपरांत प्रितिया अण्णांद्रे अक्कांद्रे म्हणून तेणें थंय शब्द, तो अण्णांद्रे म्हणजे कितें भावा भयणानो, तो अण्णांद्रे म्हणपाक एका सारकें जालें ना थंयसर. आनी तेच्या फुडें कन्नडा शोल्फ मार्तिल्ला म्हणजे हेचो कितें अर्थ सांगपाक सोदतालो म्हाका कांय कळोंक ना. एक्चुअली ते शब्द येवपाक जावो बरी तिद्य म्हणजे कन्नडा शोल्फ बरी तिद्य म्हणजे म्हाका थोडी कन्नड येता हे सांगपाक जाय. हो गेला आनी थंय शोल्फ मार्तिल्ला म्हणजे कोणाक मारपाक गेल्लो ते थंयसर कळना. म्हणून अशा रितीन मुख्यमंत्र्याक परत वारंवार सांगपाक सोदता, स्वताची दिंड काडून घेवं नाका. गोंयान काडटा ती काडटा पसारकार म्हणून. सकाळी एक स्टेटमेंट आमचे बसकार सुद्दां तुका किंमत दिना, टॅक्सीवाले किंमत दिना. ते म्हणटा तो टायमपास करता म्हणटा. त्याचो सदांच म्हणटा मुख्यमंत्र्याचो 1 एप्रील म्हणटा, तेका सिरियसली घेवपाचो ना म्हणटा लोक. म्हणून अशा रितीन राज्य चलयता हे अत्यंत दुर्दैवी. खंय तरी बाबा सुदार. ते घटनेक मान दवर, ते घटनेन पदां निर्माण केल्या, त्या संविधानाचो रेस्पेद दवर, त्या पदांचो तरी रेस्पेद दवर ही तुका मागणी करता. आनी जर बशी घेता न्हू आमी वाजयल्या हे खऱ्योच घेत्यो त्यो, पूण बोलणी तरी करूंक यो आमच्यो. रातच्यो नाल्यार रात उखलून बी व्हरशी खंयसर बस स्टँडार दवरल्या थंयच्या, इतलें करूं नाका. आनी दुसरे दिसा त्यो मागीर चलोवपाक तुका मागीर चाव्यो बशीच्यो ना म्हणून मोडून बी उडयशी आमची लोकां बी. पूण त्यो बरे भाशेन उलय आमचे कडेन, कितें घेताय ते घे पूण बरे भाशेन उलोवन बोलणी करून घे. तुमकडे उलोवप जावंक ना तेजे बसीचे? ना रे बाबा, कोणूच ना रे एसोसिएशन बी. 5 तारखेक जेन्ना कोविडान स्ट्रॉंग लॉकडावन आसलें पळय, 5 तारखेक मेचे 20 बशी चालू करतना आमचे तेचे कडेन उलोवप जाल्लें. मोविन गुदिनोन मिटींग घेतलेली बशी चालू करपाक. त्याच्या उपरांत मोविन गुदिनोन कितें सांगलें की 15 दिसांनी रिव्यू मिटींग घेवया, कितले बशी चालू आहा कितें ना पळय ते विचारपाक. पूण तेका मोविन गुदिनोकूय टायम मेळोंक ना, कित्याक तेजे पावर स्कीम चालू जाले, तेका मागीर थंय वयचो पडटा केसीर. आनी सरकाराकूय टायम ना आयज पर्यंत उलोवपाक. पूण तेका लागून आतां कितें आहा, बशी घेता कितें आतां उखलून येला ना पुरो म्हणून रातच्यो आमी. तुमी सांगलें की कदंबा तुमी चलोवंक रेडी हाडून तयार आहा मरे अजूनय. दिवनी न्हू सरकार, बरोवन मागलाय. चोरया मागाना, बरोवन आमी दिला सरकाराक रिप्रेझेंटेशन
की आम्ही प्रायव्हेट ऑपरेटर रेडी आहा म्हणून सरकारान ते दिवचे म्हणून कळ्ळें न्हू. सामान करा तुम्ही एग्री आहा मीन्स आतां गव्हर्मेंट घेता सपोज बस प्रायव्हेट बस तर तुम्ही एग्री आहा प्रायव्हेट बस. अरे पूण तो कितें करता प्रायव्हेट बसी म्हणटा पूण प्रायव्हेट बसी कोणा आमच्यो न्हू आमच्या बसींक बँकी आहा को ओनर आहा तेका पूण आमचे कडेन उलयनासतना तो कशो घेतलो. सरकारान जर तुमकां हेल्प केले फायनान्शियल हेल्प तुमी दिवपाक रेडी आहा तुमचे प्रायव्हेट. सरकारान आमकां हेल्प करपाची गरजूच ना. सरकार आमचे देणे आहा 2018 फ्युअल सबसिडी दिवंक जाय, इन्शुरन्साचे पयशे दिवंक जाय, मागीर आमचे ओल्ड रिप्लेसमेंट स्कीम आहा ते पयशे दिवंक जाय, तशेंच टॅक्सीचे मिटराचे पयशे दिवंक ना, इन्शुरन्स स्किमीचे पयशे दिवंक ना, ओल्ड रिप्लेसमेंट टॅक्सी स्किमीचे पयशे दिवंक ना. ह्यो सगळ्यो स्किमी आहा तेचेर कांयच उलयना हे. फक्त म्हणटा बसी घेता हे टॅक्सी घेता आनी कितें करता म्हणून म्हणचें पडटा न्हू दुर्दैवान जात्रेंतल्यो घेता काय म्हणून. कित्याक आमचे कडेन काय उलोवणी कांयच करूंक ना. जे 55 गाडी घेतला ती दे आर नॉट फ्रॉम द पेडणेचे ना ते पळय ज्या दिसा तेंच्यांनी घोशणा केली न्हू आमी सगळे मोपाचे टॅक्सीवाले न्हू तांकां सोदूंक भोंवता तर एकटोय बावडो त्या नांवाचो मनीस गावंक ना. तेंच्या नांवां सांगल्या पळय ती. आतां कोण कितें तेंच्यांनी समोर हाडून